तुमचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। आणि आयची ही पत्रकार परिषद जी आम्ही हांगासर आयोजित केल्ली आसा, ह्या पत्रकार परिशदेक आमच्या मदीं हांगा उपस्थित आसात आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे पदाधिकारी श्री बाबी बागकर, तसेच आमचे PCCचे आमचे ऑफिस बेअरर प्रदीप देसाई, आमच्या पक्षाचे स्पोक्सपर्सन सर देवेंद्र देसाई सर। आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण म्हणजे सध्या हालींच्या 2 दिवसां पयलीं जे आमचे ॲडव्होकेट अमित सावंत यांचो जो प्रवेश जाला, ह्या प्रवेशाक लागून जे कितें सध्या गोवा फॉरवर्ड आसूं किंवा आमचे काँग्रेसचे आसूं जे कितें सध्याची चर्चा चालू आसा, आरोप प्रत्यारोप चालू आसा, ह्या विशयी आयची ही पत्रकार परिषद आमी आयोजित केल्ली आसा। आमचे बाकीचे लिडर सगळे उलयतले। म्हाका ब्लॉक अध्यक्ष ह्या नात्यान इतलें सांगपाचें आसा की जेव्हा पक्ष एखादो निर्णय घेता तो पक्षाचो हिताची गोष्ट आसता, जो पक्षाचे हित चिंतूनच पक्ष निर्णय घेता। आता जो निर्णय कितें पक्ष घेता जावं तेतून पक्षाचो आमचे अध्यक्ष आसूं किंवा एक ब्लॉक अध्यक्ष आसूं, हे एक दोग जण निर्णय घेयना। त्या निर्णयाक सगळ्यांचो भाग आसता, सहभाग आसता, सगळ्यांचो विचार घेवन त्या प्रमाणे तो निर्णय जाता आणि तो विचार आमकां त्या विचारा प्रमाणे आमकां चलचें लागता। आता ते कशें आसता, कितें आसता, हित कितें आसा ते पक्ष आता हांवें सांगल्या प्रमाणे ते हित जावं तो विचार पक्ष हित पळोवनूच ते करता। आता जो निर्णय तेका घेतला, ह्यो निर्णय जो आसा, ह्यो निर्णय आमचो सगळ्यांचो मेळून आसा आणि त्या निर्णया प्रमाणे काल तेचो आमी प्रवेश केला डिस्ट्रिक्ट ऑफिसार। आता एकंदर फुडें जे कितें आसा ते आमचे PCC ऑफिस बेअरर प्रदीप देसाई उलयतले। ही पत्रकार परिषद आसा, हो विशय आमच्या जी कमिटी आसता ते कमिटीन आमी ते सोडयतले। काही लोकांक कितें आसता, पक्षाची थोडी आयडियोलॉजी खबर आसना, ते उठसूट कोणाचे सांग कितें उलयतात तेंचो आमी दोशी धरयना, पूण हो विशय आसा ती पक्षाची मिटींग आमची जाता, ते मिटींग आमी सोडयतले। स्थानिक नेते कोण आसात, जे लिडर आसतात, तांकां विचारता की कितें उलयलां, कितें उलयलें आमकां खबर ना। वर्तमानपत्रांतल्यान आमकां अशें आयकूंक आयलां की तांच्यांनी हो प्रवेश थांबोवचो अशी काहीतरी स्टेटमेंट केला म्हणून। हे आमचे पर्यंत पावलेली ना, पर्सनली आमकां फोन करून सांगलेले ना, आणि हो विषय PCCचे कमिटीच्या हातूंतल्यान चर्चेक येतलो। त्या संदर्भात तुमची काय असतली भूमिका? लोकल सगळे नेते स्थानिक आमी तांकां पटोवन दितले की तांची आमचो जो स्टँड आसा आमी ताका घेवपा फाटलो उद्देश कितें आसा हे PCC पर्यंत पावतले। हे PCC पदाधिकारी आसा ते विशय हो मांडटले आनी तो ताका हे पूर्णविराम मेळटलो। ओके, काय हे जाला उमेदवार युतीचे धागे करून तुम्ही विषय असो आसलो की गेले आमी 4-5 दीस जवळजवळ 5 दीस युती खातीर आमी स्थानिक प्रयत्न करताले। स्टेट लेवल जातली न जातली हे लांबची गोष्टी आशिल्ल्यो आनी स्टेट लेवल आमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय काही गोष्टी करचे ना। आमकां आमचे विचारतात खंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमी मागतले, हे सगळे आमचे कडल्यान घेतलेले आसा स्टेट लेवलचेर। आता स्थानिक लेवलाचेर खंय तरी इगो प्रॉब्लेम जावचो न्हय म्हणजे एकामेका कडेन बसया, चर्चा करूया म्हणून आमी फुडाकार घेतलो। आमी फुडाकार घेतलो तेन्ना आमकां 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर तेन्ना आमकां चित्र क्लियर नाशिल्लें, खंयचे रिजर्व खंयचे हे। जेन्ना आमकां रिजर्व जाले तेन्ना खंय तरी आमचे कडेन काही ठिकाणी कॅन्डिडेट तयार नाशिल्ले। त्यावेळी आमी तुमचे जाय जाल्यार तुमचो पुश करूया, हांगा आमचो पुश करूया, ह्यो गोष्टी चलताल्यो। पण तेका तांचे हट्ट धरून रावले आणि हट्टाक इतलेच कारण की काही मतां जी येतली ती खंय तरी गोवा फॉरवर्डची दाखोवची, इतलेच खातीर तांचो हट्ट आशिल्लो आनी जो हट्ट आमी पुरोवंक शकना। कारण इवन
काँग्रेसची मतं 9,500 मतं गेल्या लोकसभा इलेक्शन आम्ही दाखवून दिल्ली असा. 9,700 मतं ह्या मतदारसंघात पडली. प्रिडॉमिनंटली हो काँग्रेसचो मतदारसंघ कितीशी वर्सां काँग्रेस हांगा जिखिल्ली आसा आनी काँग्रेसचे वयर चड जावन तुम्ही जर सगळे मतदारसंघ लढूंक सोदतले हे कशें जातले? गिव एंड टेक न्ही. तुम्ही काही गोष्टी कितें कॉम्प्रोमायज करपाक. आता हो जो ओपन मतदारसंघ आशिल्लो तो आमकां घट बरो आशिल्लो आनी त्या मतदारसंघांचो आमचे कडेन कॅन्डिडेट रेडी आशिल्लो आनी थंय आमी तो पुश करपाक जाल्यार तांच्यांनी अट्टहास करून आपलो कॅन्डिडेट दवरपाचो. तशें आसा तुमी दवरा म्हटलें वी आर रेडी फॉर दॅट. आमी इतलेंच की हो आमकां सोडा आमी तुमकां दुसरो सोडटा ही तसली तडजोड करपाचो आमचो प्रयत्न आशिल्लो. आता तुम्ही जाल्यार ह्या सगळ्याक दोशी आमकां ठरवूं येता. आमी आमचेर घेतात. आमी नेतृत्वान आमी हे डिसिजन घेतला. खंय तरी कळयलां पण आमी आमचे नेतृत्व हे डिसिजन घेवपाक सक्षम आसा आनी आमी हो निर्णय घेतिल्लो आसा. आता अमिताचेर काय ऍक्शन जातली काँग्रेस तर्फे ती करा म्हणून डिमांड करतात ते गोवा फॉरवर्ड हवले ताका घेयनाका परत ताका हे करा म्हणून. आणि तशा पद्धतीचे व्हॉट्सअपाचेर किंवा फेसबुकाचेर तसे मेसेज आयिल्ले आसा की जे तुम्ही जे निर्णय घेतलेलो आसा तो चुकीचो आसा. अमित वचच्या पयलीं जो अमित आशिल्लो तोच अमित आतां आसा. आमच्या दृष्टिकोनांतल्यान अमित खंयच लूट पडलेलो ना. खंयच्याच तेचे लागे बंदे ना. खंयचीच ताची एक सुद्दां ताचो रिपोर्ट केन्ना न्यूज पेपराचेर आयिल्लो ना. खंयच्या न्यूज पेपराचेर आसा जाल्यार आमकां दाखोवचो आमी त्वरीत ताचेर एक्शन घेता. ताचे कसलेच लँड डिलाचे आनी किंवा उलट ताणें लँड इश्यूज कन्वर्शनाचे इश्यू घेवन तो रस्त्याचेर आयिल्लो आसा. ही व्यक्ती मांद्रे मतदारसंघात मोठे आंदोलन करपी की लँड कन्वर्शन जावन जी पंचायती किंवा बाकीच्या माध्यमांतल्यान हे जातात विलास येतात आणि दिल्लीवाल्यांची दादागिरी ह्या विशयाचेर तो उलोवपी मनीस होय. आणि दुसरें तुमकां सांगता हेचेर पयलो आरोप करपी ह्या अमित सावंताचेर आरोप करपी मनशाचे जे कितें पेपरान आयिल्ले हाचे पयलीं हा कोण कुलदीपक अशी स्टेटमेंट आयिल्ली ही याद करची. ही वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध जाल्ली. हा कोण कुलदीपक. जेन्ना तुमकां याद आसतली फायरिंग बिरिंग जाल्ली सेक्युरिटी गार्ड्स आनी हे मोर्चे हे दोळ्या मुखार आसा. आमी युती धर्म पाळ्ळा आमी केन्ना कर्मेंट करूंक ना पण आज ते जर करता जाल्यार प्रत्युत्तर म्हणून सांगता ह्या पक्षाचे जे कोण उलोवपी आनी प्रवक्ता हेंच्यांनी स्वता कितले कितले नायट पार्टी केल्लेली आसा त्यो आमकां खबर आसा. कारण आमी हो नायट पार्टी बंद करपाक ते वताले. नॉयज पोल्युशन बंद करताले. रातचे 12, 1, 2, 1:30 जाताले तरी आसताले नायट पार्टी चलताली. हेची सेटिंगां कोण करताले हे सगळ्यांक जगजाहीर आसा. हे पेपरांनी आयिल्ले आसा. परत एकदा सांगता हा कोण कुलदीपक म्हणून हेडिंगाचेर एक रिपोर्ट आयिल्लो हो वाचचो मुद्दामून. आज ताका युतीची गरज आसा. हो ल्हान पक्ष स्थानीक पक्ष तो वाटतो जाल्यार कोणाचो आज तांच्यांनी कितें चिंतलां की आपण सगळ्या फील्ड करपाचे हे बळीची बकरी करपाक सोदता भुरग्यांक आनी थंय जी मतां येतली तांची ती आमची गोवा फॉरवर्डची मतां म्हणून दाखोवपाचो प्रयत्न. आता अमित सावंताक खंय तरी हें करपाक तांकां फक्त अमित सावंताची मतां ही गोवा फॉरवर्डची मतां दाखोवपाचो. ह्या मतदारसंघात गोवा फॉरवर्डची एकूय मत ना. ही मतां आसात ती व्यक्तिगत मतां. हे सिंबल ह्या मतदारसंघात चलना. हाचो योग आनी हाचो प्रत्यय आमकां गेल्या 2022 इलेक्शनान आयलो. एक युती आसून काँग्रेसी कडेन आनी काँग्रेसची थोडी मतां मेळून सुद्दां 1600 मतांचेर ह्या पक्षाची मदत गेली. फक्त 1600 पक्ष. ही 1600 मतां झेडपी सुद्दां 4000 5000 मतां काडटात. सो हितून तेची कुवत काय आसा ती कळलेली अशी. आनी बुडत्या काडीचो आधार असो ते आज एक धडपड चालू आसा तांची खंय तरी आपले पक्षाचे अस्तित्व करपा खातीर म्हणून हो सगळो खटाटोप केलेलो आसा. आनी काँग्रेसीक हातून बिलकुल ब्लेम करपाची गरज ना. कारण काँग्रेसचो माणूस खंय तरी गेल्लो वापस घर वापसी तो घरा आयिल्लो आसा. स्टेटमेंट काढलो आमच्या अध्यक्षाचे की ताका सावंत हे नाव प्रिय आहा म्हणजे त्याचो स्टेटमेंट जो आसलो तो दोनूय सावंतांचेर. त्याच्या पयलीं तेणी अशें स्टेटमेंट काडलेले पण माझं ताका उत्तर एकच आहा की जेव्हा मनोहर पर्रीकर गेलो त्या वेळार होच विजय त्याच सावंताच्या प्रेमापोटी ताका घेवन सरकार चलयला. त्या वेळार त्या सावंताचो मोग कोणाक घाल्लो काँग्रेसीक घाल्लो काय तेव्हा अमित पाटकर आपलो. आणि ज्या वेळा अमिताक काँग्रेसून गोवा फॉरवर्डान घेऊन गेले त्यावेळा युतीचो धर्म पाळलो आम्ही त्याचेर कसलोच कॉमेंट्स करूंक ना. उलट ताका शुभेच्छा दिल्यो तो काहीतरी आपल्या बऱ्या फ्युचराक गेलो म्हणून. पण त्याच्यानंतर
जो कालचो परवाच्या दिसचो स्टेटमेंट येयलो की ताका सस्पेंड केलो तो माफिया ते अमकें, तर म्हाका एक म्हणजे एकदम असो शॉक पडलो की विजय सरदेसाय हेका आमी राजकारणातलो चाणक्य म्हणून समजूं. विजय देसाय युथ काँग्रेस पासून वयर येयल्लो काँग्रेसचो माणूस, काँग्रेसची आयडियोलॉजी जाणा आसलेलो माणूस. आता तेणे आपलो पक्ष काडलो, त्याच्या नंतर आता तरी इतक्या जाल्या उपरांत विजयाक ही खबर नासली 2 महिन्या पयलीं ताका खंय घेता आसतना त्याच्या मागचो बॅकग्राऊंड खबर नासलो, काय सहज अमित सावंत म्हणून उखललो आनी घेतलो. तो एका गांवचो सरपंच, तो ह्याच्या पयलींचो जनरल सेक्रेटरी ब्लॉकाचो, त्याच्या पयलीं तो जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कमिटीचो. त्या वेळार आमचे कडसून नेल्यात तेव्हा तुम्ही युतीचो धर्म पाळ्यात ना, आणि आता तुम्ही ताका बदनाम करून 2 महिन्यांनी आमच्या माणसाक जेव्हा तुम्ही पक्षांसून काढून उडयता, त्या वेळार त्या माणसाक सावरपाचो आणि परत आमच्या पक्षात घेवचो हो आमचा कर्तव्य. कारण आम्ही जर हे करतो मांद्रे मतदारसंघाने पेडण्यासाठी, कारण आमकां हयसर काँग्रेस पक्ष वाडोवंक जाय. एका वेळार आमचेर ही गोवा फॉरवर्डची सीट लादली गेली तेव्हा आम्ही गपचूप गोवा फॉरवर्डीक काम केलां. मी अमित हे सगळे आम्ही त्यांच्या बरोबर रावलो, कारण विजय सरदेसाय आमचे कडेन येयलो, आम्ही मान दिवन काम केलां. पण ज्या वेळार 1600 मतां पडली त्या वेळार विजयाक कळान लागला की बाबा हे जे लोक हेंची आपण हेंकां आमच्या पक्षान घेतले, हेंकां तिकीट दिली किंवा आता हेंकां पदां दिली, आणि हे विजय तेंचो अशा लोकांचो एडवायस घेवन असा ह्या डिसिजन घेत हे आश्चर्यचकित जालें मी. विजया सारको इतको परिपक्व नसलेलो माणूस आम्ही नकळा आसलें की विजय इतको राजकारणात कमी हो म्हणून. तरी माझा एकच म्हणणं की मी PCCच्या लागला, मी सिनियर काँग्रेसमॅन. हेच्या पयलीं आम्ही काँग्रेस पक्ष कसो वयर काडप आणि हेचे फुडें काँग्रेस पक्ष वयर घेवप, आणि ह्या गोष्टीन आम्ही पुढाकार घेऊन ह्या केला. मी त्या आधी 2 दीस विजयाक सुद्धा फोन केला, मी विजयाकडे सुद्धा बोललो ह्या कशें ऍडजस्टमेंट करूया तेजे बद्दल. त्याच्या नंतर विजयान म्हाका आनी एका माणसाकडे बोल म्हटलो, मी तेजे कडेन बोललोय. पण आज जो विजय आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षा जो ब्लेम करता, तो पक्षाच्या अध्यक्षाचा कांयच हेतून ना. कारण काय, ही फिल्डार आम्ही काम करतो मांद्रे, आम्ही कालच्या वेळार ही सीट लादली तेव्हा 1016 मतां पडलेली. कालच्या लोकसभेक आम्ही 9700 मतां घेऊन दाखयली. त्या वेळार आमच्या पक्षाचा आणि आमच्या अध्यक्ष आणि आमच्या हायकमांडाचा आमकां वाहवा मेळ्ळी. आणि आज आम्ही जेव्हा फिल्डा वयले लोक सगळे पक्ष संघटनेकडे जेव्हा सांगला आणि मागला तेव्हा आमचा आयकाप हे त्यांचं कर्तव्य. ह्या खंय तरी विजयान जे कॉमेंट्स मारले की प्रमोद हे माणूस त्याला आवडतात आमच्या अध्यक्षाक, प्रमोद नावाचे सावंत, प्रमोद सावंत आवडतं. ह्या जर त्यांनी एका पत्रकारांक सांगला तेव्हा जेव्हा आमचे 17 आमचो मनोहर पर्रीकर जेव्हा ह्या जालो तेव्हा रोज विजय ह्याच सावंताक घेऊन सरकार चलयनी, तेव्हा एका सावंत आवडलेलो आणि आता ते अमित सावंताचेर बोलतात. तर ह्याच्या माझं सांगणं एकच की ह्या जो डिसिजन आहात त्या मांद्रे मतदारसंघातल्या आणि पेडण्यातल्या काँग्रेसवाल्यांचा ह्या असं डिसिजन, आणि ह्या आम्ही आमच्या पक्षाच्या हायर कमिटीक सांगल्या उपरांत त्यांच्यानी मान दिवन आमचा ऐकला आणि आम्ही त्याका आमचो जो माणूस चुकान गेल्लो तेवटेन आणि त्याका पश्चाताप जावन परत दिलो त्याका आम्ही पक्षात घेतलो. हेतून आमच्या अध्यक्षाक ब्लेम करपाची गरज ना आणि हायकमांड वयल्या लोकांकय ब्लेम करपाची गरज ना. हेका आम्ही जबाबदार त्याका घेवपाक, आणि आम्ही त्याका आमच्या फायद्यासाठी घेतला, काँग्रेस पक्षासाठी घेतला. इतक्या जाणांक मी माझं सोपयलो.